उजैस प्रवादेच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्पूर अशें म्हणटा, आपले दोलडीरपणान ती म्हाका सोडटली. आयत सर्वेस्पराशी पोट्टून वचूया. ताणें आमचे कुडके करून उडयले, पूण तो आमकां बरी करतलो. ताणें आमकां धोरणी शेवटिली, पूण आमचे गाय तो बांदतलो. एका वन 2 दिसां भितर तो आमकां नव्यान जिवंत करतलो. तिसऱ्या दिसा तो आमकां उठयतलो आनी आमी ताचे मुखार जियेतल्या. सर्वेस्पराची ओळख घेवंक मन लावया. फांत्या पोरी तो दुबावावीन येतलोच. ताचो निर्णय उजवाडा पोरी सांगतलो. तडको येतात तश्यो तो येतलो. जमीन भिजयतल्या वसंताच्या पावसावरी तो देंवतलो. एफ्रामा, हांव तुका कितें म्हूण करूं? जुडा, कितें म्हूण करूं हांव तुका? सकाळच्या कुपा सारको रोकडोच ना जातल्या दोवा वरवीं हो तुजो मोग. ह्या खातीर प्रवाद्या वरवीं हांवें तांचे कुडके केले. म्हज्या तोंडांतल्या उतरांनी हांवें तांकां जिवेशी मारून उडयलीं. कित्याक म्हाका योद्न नाका, मोग जाय. होम नाका, देवाची खरी ओळख जाय. देवाचें उतर हें: देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो: म्हाका योद नाका, मोग जाय. काकलूत देवा, काकलूत करून दाखय. बो कोणवाळ्या देवा, गुन्यांव पुसून उडय. पातकांचे खोत धुवन म्हाका नितळ तूं कर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर. सोबाब: म्हाका योद नाका, मोग जाय. योदनांत म्हज्या तुका कसलोच आनंद मेळना. होमूय भेटोवन दिल्यार तुका संतोश भोगना. एक योद्न तुका मानता, खोंती बरीत काळीज. चिड्डोलेल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट वळनाय. सोबाब: म्हाका योद नाका, मोग जाय. सियोनात उपकार करून मोय पास दाखय सायबा. जेरुसल्याचे दुर्गा नव्यान बांदून तूं दी. तेन्ना योद्न आनी होम तुका मानवतले. पाडकुले आण तुका वेदीर वंपून दितले. सोबाब: म्हाका योद नाका, मोग जाय. उद्गार: आयज तुमची काळजां दारून करूं नाकात, पूण सर्वेस्पराचें उतर आयकात. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. आपूण सात्वीक म्हूण समजून आपणाचेरूच पातयेताले आनी हेरांक लेकी नासले तसल्यांक जेजून अशी एक वपार सांगली. 2 मनीस, एकलो फारिसेव आनी दुसरो 2 वसूलदार, मागणे करूंक देव मंदिरांत चडून गेले. फारिसेव नीट उबो रावन असो आपल्या मनान मागणें करतालो: देवा, हांव हेरां मनशां सारको न्हय. ते चोर, नागवणे, अन्याय, पोटवारी ह्या त्या 2 वसूलदारांय सारको हांव न्हय म्हूण तुका आर्गां दितां. हांव सातळ्याक 2 पावटी उपास करतां. म्हजे कडेन आसा तितल्याचोय 10वो वांटो फारीक करतां. तो 2 वसूलदार आपलो पयस उबो रावन दोळे पर्यान वयर काडिनासतना हड्डे बडोवन अशें म्हणटालो: देवा, हांव पातकी, म्हजी काकलूत कर. हांव तुका सांगतां, देवाक मानता तसलो जावन हो आपल्या घरा परतलो, पूण न्हय तो दुसरो. कित्याक आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो, आनी आपुणूच खालतो जाता ताका देव उंच काडटलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. वाकाणणी तुका क्रिस्ता.
नियाळ मुखेल बोल म्हाका योद नाका मोग जाय. नियाळाक आदार ह्या प्राचीन काळाच्या सुमयार वाचपा एकूच दिसा दवरूंक आमकां हुस्कायतात. ते म्हणल्यार आमी आमचे पातक वळखून बोगसणे घेवन आनी नवसरणेची वाट तांकोंक. उजायस प्रवादी पातकांक रेवडोलोले पोरचेक देवाशी परतून येवंक उलो करता. देवाची काकलूत कितली व्हरती ती उक्ती करता. देवाक योद आनी होम नाका, पूण ताका मोग आनी ताची खरी वळख जाय. आमी आमचे मागणे आनी आमचे जिवीत देवाचे केंद्र करूंक वावरूंक गरजेचे. इस्रायलाचे पलके मागणे आनी मोग देवाक मानना म्हूण उजाया प्रवादी लोकांक सांगता. मन बदलून खालतीकायेन केल्ले मागणे देवाक मानता अशी जेजू एक वेपारी उदेशी लोकांक सांगता. मन बदली नासतना गर्वान बरोवन केल्ले मागणे व बलिदान देवाक मानना. वायट जिवीत सोडून एकामेकाक मानान लेखून नम्रतायेन जियेल्ल्या जिविताक मन बदलून जियेलोलें जिवीत म्हणटात. शुभ वर्तमानांत आमी पळयता देव मंदिरांत फारिजेव आनी 2 वसूलदार दोगूय मागणे करताले. फारिजेव आपले व्हडपण गाजोवन 2 वसूलदाराचेर फॉर्मण मारून ताची टिक्का करता जाल्यार 2 वसूलदार खालतो जावन बोगसणे मागून देवाची काकलुतीक उक्तो रावता. जेजू खरायेन सांगता जो कोण आपल्याकूच उंच काडटा ताका देव सोकला उडयतलो आनी खालतो जाता ताका देव उंच उबारतलो. देवाक आमचो योद्न वो बोली मानना, पूण ताका आमी दयाळ, मोगाळ आनी कृपेचें जिवीत जियेलोली जाय. हे दिशेन आमी चलूंक वावरुया आनी मनीस मेलो म्हणटोच ताचो फोंड न्हेसोवचे बदलेक वो तो मेल्या उपरांत मिसान दिवचे बदलेक आतांच थावन तो जिवो आसतना ताका भेट करून खुशालकाय वांटून ताचे बरे भलायके पासत मीस भेटूंक वावरुया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी देवाक मानवता ते पोरवीं खालतीकायेन आनी मोगान जिवंक आमी वावरुया.